म्हजो शेजारी मनशाच्यान एकमुळो रावंक जायना. समाजांत रावपी मनशाक दुसऱ्याची गरज लागताच. दर मनशा सगळ्या आदीं गरजेक पावता तो शेजारी. बरो शेजारी मेळपाक भाग्य लागता. म्हाका जायतीं शेजारी आसात, पूण तातूंतलो सगळ्यावन बरो म्हज्या दाव्या वाटेन रावपी तो वेवसायान दोतोर. तो एक कुटुंबाचो बापूय, ताची बायल संस्कृत आनी सुसंस्कृत. ताचो एक पूत म्हज्या पिरायेचो आनी शाळेंत म्हज्या बरोबर शिकता. गिरेस्त आनी दर्जो आसून लेगीत तांकां अभिमान दिसना. म्हजे शेजारी सगळे एकामेकाचें सूख आनी दूख वांटून घेतात. जेन्ना कोणाकूय त्रास जाता तेन्ना आमी एकामेकाक भेट दिवन आदार दितात. तर खंयच्याच शेजाऱ्याक तपासून पयशे घेना आनी गरीब गिरेस्तान एके तरेन वागयता. शेजाऱ्याक ताच्या बऱ्या वायट गुणां सयत आपणायत जाल्यार शेजार धर्म तिगता. शेजारीच शेजाऱ्याक पावता.